खातीर खूप खूप शुभेच्छा। आणि सगळ्या देवस्थानांनी अशा पद्दतीत आरोग्य शिक्षण या क्षेत्रात कार्य करपाचे सामके गरजेचे आसा। कारण देवस्थानांनी अशा पद्दतीचे जर कार्य केले आरोग्य आणि शिक्षण जाल्यार गोंयांत आनीकूय खूप मोठ्या प्रमाणात आमी जे म्हणटा की आरोग्य क्षेत्रात क्रांती जावपाक जाय, शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती जावपाक जाय आणि आमी अंत्योदय तत्वाचेर सर्वमान्य प्रमाणे सगळे पावपाक जाय, ते खूप मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता। हांव खरोखरूच तांचे परत एकदा म्हणजे ट्रस्टाचे मेंबर हांचेय बी सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। म्हज्या हस्ते आज सगळ्या जाणांचो सत्कार केलो हांव म्हाका भाग्यवान समजता। कारण शेवटी साईबाबाच्या मेन देवळांतले पुजारी जे हांगासर आयल्या आणि आपण मुद्दामून या ठिकाणी आला या कार्यक्रमाला, मला खूप बरं वाटलं की आपला सत्कार करण्याचा योग मला मिळाला, हे माझं भाग्य आहे। जेणेकरून मी आपलं पण खूप खूप अभिनंदन करतो। या छोट्याखानी कार्यक्रमाला का असेना पण आपण मुद्दामून या ठिकाणी येऊन या कार्यक्रमाची आणखी शोभा वाढवली। गेले 4 दिवस कंटिन्युअसली वेगवेगळे कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहेत। या कार्यक्रमात सगळ्या जणांनी भाग घेतला, वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम हांगासर सादर केल्या। त्या सगळ्या कार्यक्रमाची आयज समापनाचो कार्यक्रम हांव खरोखरूच परत एकदा सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा दिता। आणि ह्या देवस्थानाचे आणि ह्या ट्रस्टाचे कार्य उत्तरोत्तर आनीकूय अशाच पद्दतीत वाडो। गोमंतकातील इतर देवळां ह्याच तत्वांचेर तांच्यांनी आपलें काम अशेंच सामाजीक क्षेत्रात तांच्यांनी कार्य करचें। म्हणजे जाका आमी म्हणटा की गोंय हे एक जशें टुरिजम क्षेत्रात गोंय खूप क्रांती करीत आसा। आमी टेम्पल टुरिजम हो कन्सेप्ट मुखार दवरला। गोंयांत लोक जेन्ना सन सँड सी पळोवपाक येता, स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे देवळांय पळोवपाक येवची आणि हो पुराय परिसर सुद्धा क्लीन दवरपाचें काम ह्या सगळ्या जर मंदिरांनी हातांत घेतले जाल्यार खूप बऱ्या पद्दतीची गोंयांत ही क्रांती जावपाक शकता। ती क्रांती मंदिरां कडल्यानय घडची इतकेंच मागता। आज आम्ही एक ट्रस्टाचे ओपनिंग करतात। आमचे वडील महेश कमलास अध्यक्ष यांच्या नावावर एक ट्रस्ट आम्ही सुरू करतात। या ट्रस्टाचे सुरू आरोग्य शिक्षण आणि कल्चर हाचेर हे काम करतले। आज अनेक कार्यक्रम आम्ही दवरिल्लो आसा। गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांचो एक सत्कार, ताका म्हाका एक 2 कारणां आसात, एक मनातली कारणां सांगता। जेन्ना कोरोनाचो काळ आशिल्लो त्या टायमार खुबशे विशय तांचे मुखार येताले। दोतोरान खुबशी उदरगत केली, वेगळे पूल बांधले, हॉस्पिटलां बांधली, खुबशी उदरगत गोंयची केली। पूण कोरोनाच्या काळार एक ताणें उतर आमकां दिल्लें, भिवपाची गरज ना। खूब जाणां ताची टिंगलूय केली। पूण त्या टायमार दोतोर आमकां खबर आशिल्लें, देवळांत लोक येवन विचारताले कितें करपाचें। त्या टायमार दोतोराचें उतरूच आमकां पावतालें, भिवपाची गरज ना म्हणून। म्हणून आज दोतोराचो हो सन्मान जाता। आनी एक कारण दोतोर तुमकां सांगता, आमचे वडील हॉस्पिटलांत आशिल्ले सादारण 45 ते 50 दीस। केन्नाच ते म्हजे कडेन राजकारण उलयलें ना, केन्नाच उलयलें ना। फक्त देवळाच्यो आरत्यो जाल्यो काय, पूण हॉस्पिटलांत निमाण्याच्या क्षणार म्हाका एक मेसेज दोतोर तांणी घाली, तुमकां तेन्ना दाखयल्लें हांवें, की दोतोराक खूब जाण त्रास दिवपाक सोदतात म्हणून। खूब वायट दिसलें, पूण हांव विचारूंक शकलो ना त्या मनशाक आनी तें उतरू म्हाका ताजे कडेन मेळ्ळें ना। कारण 2 दिसां नंतर तांकां देवज्ञा जाली। तेन्ना एक ठरयल्लें की तें उतर आज हांगा म्हाका मेळपाची गरज आसा। कारण ताणें म्हजे कडेन राजकारण आयुश्यांत केन्नाच उलयलें ना, केन्ना चुकून बसून उलयलें ना। पूण ज्या टायमार निमाणी मॅसेज म्हज्या लायफांतली निमाणी मॅसेज तांची मोबायलाचेर आशिल्ली, उलोवपाकूच जायनाशिल्लें, एक ताणें एक दोतोराचेर वायट कोणें घालो तो व्हिडिओ धाडलो आनी दोतोराक खूब जाण त्रास दिवपाक सोदता म्हणलें। पूण दोतोर आज तुमी हांगा आयले, तें उत्तर म्हाका मेळूना, पूण तें उत्तर आज देव दितलो। आज तुमी सगळे हांगा जमले आनी गोंय सरकारान पूर्ण तेंको दिलो, मडगांव आमदारान पूर्ण तेंको दिलो, हाचे खातीर हांव तुमचे सगळे